नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. एसीबीन मायकल लोबो आणि गोविंद गावडे आड चालू आशिल्ली चौकशी बंद केल्या. मायकल लोबोन मंत्री असताना जाग्याचो झोन बदलताना भ्रष्टाचार केला म्हूण सुदीप तामणकरान कागाळ केल्ली. पुरावे ना म्हूण केस गुटलायली. कला अकादमीचे पुनरुद्धार कंत्राटात मंत्री गोविंदान भ्रष्टाचार केला म्हूण तीवूय चौकशी एसीबीन बंद केली. पयजे आहा पळय न्हू, आतां दोगांयनी पळय केल्या. हेंचे कडेन आतां आमकां एक लोक आयुक्ता कडेन वचपाक लोक आयुक्ता कडेन म्हणजे हेंच्यांनी जे पळय आपलें काम आहा हें करूंक ना प्रामाणीकपणान. दुसरें म्हणजे SPCN पोलीस ऑथॉरिटीन कंप्लेंट घालपाक मेळटा, 156(3) कोर्टाक वचपाक मेळटा किंवा PIL घालपाक मेळटा की जे पळय विजिलन्स डिपार्टमेंट आहा पळय हे कोणाच्या तरी सांगण्याचेर काम करता, स्वता कायदे पाळिना आनी तेंचें काम चल्लां म्हणून हेचेर आतां खंयच्या पावड्याचेर फुडें पावल दवरप ते 1-2-3 दिसांनी हांव तेचो योग्य तरेन निर्णय घेतलो. घरां आनी देवळां फोळून जाली. आतां चोर शाळांनी पावले. निरंकाळ सरकारी शाळेत राती चोरी. चोरला कितें काय म्हळ्यार प्रोजेक्टर, लावडस्पीकर, दिवली आनी हेर बारीक सारीक सामान. चोर चवथीची तयारी करता आसूंये म्हूण दुबाव. आयज हांगासर जे गाळवाडा गव्हर्मेंट शाळा आसा हांगासर राती एक चोरी जाल्ली आसा आनी हे चोरांनी सायडीचे जे शाळेचे दार आसा ते फोडून तेंचो एक करोके स्पिकर तशेंच सरस्वतीची मुर्ती आनी देवाचें सगळें सामान त्याच प्रमाणे काल तांकां एक प्रोजेक्टर डोनेट केल्लो तो प्रोजेक्टर नवो आनी तशेंच तांकां 3-4 तेंच्यांनी कबर्डां ओपन केल्ली आसा आनी जे पासबूक आहा बँकेचे ते अस्तव्यस्त उडयल्ले आसा. सो आतां सद्या पोलीस तपास काम आपलें चालू केल्लें आसा आनी लोकल्सूय हांगासर जमल्या तेन्ना भुरग्यांक सद्या क्लासींतल्यान भायर दवरून आतां दुसऱ्या क्लासीन म्हणल्यार दुसऱ्या रुमान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन सद्या चालू आसा. शाळेन आमचो एक प्रोजेक्टर डोनेट केल्लो आमकां तो व्हेलो आनी मार्क सिस्टम कारोगे मार्क सिस्टम आशिल्लो तोय व्हेलो आनी आमी सरस्वती जेन्ना देवाचें सामान आशिल्लें जे दिवली म्हूण तांब्याचें तें व्हेलें. अशें करून आमकां म्हाका दिसता 60-70 हजाराची लॉस जावंक शकता आनी बाकीचे 4 आलमारी फोडल्यो त्यो डॅमेज केल्यो त्यो आलमारी. आनी आमचे 2 रूम आसा 2 रुमाचे एक रूम ओपन केलें ना त्या रुमान काय नाशिल्लें तेंच्यांनी ती खिडकी ओपन केली आनी पळयलें की त्या रुमान काय नाशिल्लें आलमारी नाशिल्ल्यो. दुसरो रूम ओपन केलो त्या रूम ते 2-3 लोकां तोडून व्हेलीं. पयली गेट ओपन केली मागीर सायडीची गेट ओपन केली फ्रंट गेट ओपन केली ना कित्याक फ्रंट गेट कायटली म्हणून केली नासतली. सायडीची गेट ओपन केली आनी मागीर आनी एक ग्रिल्स गेट आशिल्ली ती ओपन केली आनी मागीर दार आशिल्लें त्या दाराचें लॉक फोडलें आनी भितर एंट्री केलें तेंच्यांनी. आनी पेपर जे अस्तव्यस्त उडयले पेपर जे टिचरीचे चेकबूक म्हण वा बाकीचे पेपर डॉक्युमेंट आसा ते अस्तव्यस्त उडयले. आनी हे चोर म्हाका दिसता एक गांवठी चोर आसतले. हांव मागतां की हेंचे कडेन आमचे फोंडा पुलीस स्टेशन जे आयले ते पंचनामा करपाक हांकां बेगीन धरचे आनी बरी ख्यास्त जावची. निरंकाल गाळवाडाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक टोमी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येल्लापूर पणसगुळी गांवचे न्हंयेत ट्रक व्हांवन गेलो. एकलो बुडलो, 5 जाण साल्वार. उदका पोंदा गेल्या पुला वेल्यान ट्रक क्रॉस करतालो. ड्रायव्हराचे मस्तीन एक्सिडंट जाला म्हूण थळावे सांगतात. ट्रक चिरे घेवन पलतडी वतालो. प्रुडंटाक मेळिल्लो हो एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ पळयात.
नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांनी तूर डाळीबरोबर 10 टन साखर आणि 2.5 टन चणे पेड्ड्यार जाल्ले. मात विजिलन्सा कडेन फक्त डाळीची केस पावल्या. पेड्ड्यार जाल्ले तूर डाळीचो विलो लावन काडिल्ल्या टेंडराक 4 जाल्यार साखरेचे टेंडराक 3 बिडर आयल्यात. ही पिड्ड्यार जाल्ली साखर आता डिस्टिलरींनी वचूं येता म्हूण सुत्रां सांगतात. तूर डाळीच्या प्रकरणा उपरांत नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांनी पेड्ड्यार जावपी बाकीच्या खाद्यान्नाची एक गजाल भायर सरूंक लागल्या. कोविडात लेबरांक वांटूंक हाडिल्ल्या तूर डाळी बरोबर साखर आनी चणे पेड्ड्यार जाल्ले. कोविडात हाडिल्ली 242 टन म्हणजे 2,42,00,000 किल डाळ पेड्ड्यार. सरकाराक निव्वळ 2,86,00,000 लाखांचो फटको. उपरांत अंत्योदया खातीर हाडिल्ली 10 टन साखर गुदावांनी पेड्ड्यार. साखर संजीवनी कडल्यान 26 रुपया किल घेतिल्ली, राशनाक 13 रुपया 50 पैशांनी दिवपाची. तेन्नाच्या दरान सरकाराक 26 लाखांचे लुकसाण. कोविडात हाडिल्ले 2.5 टन चणे फोंडेच्या गुदावांत पेड्ड्यार, 2 लाखांचे लुकसाण. राज्यांनी आडकल्ल्या कामगारां खातीर आत्मनिर्भर भारत स्किमी सकयल चणे धाडिल्ले. सरकारान बसी रेल्वेची वेवस्था करून कामगारांक धाडले गावांत चणे पावले उसरा. 7.5 टन चणे वापरले, उरिल्ले 2.5 टन पेड्ड्यार. चणे कलेक्टराच्या देखरेखीत आशिल्ले. आत्मनिर्भर भारत स्किमीचे 2.5 टन चणे उरल्या म्हूण खात्यान केंद्राक कळीत केल्ले. फायलींनी घुसपून पेड्ड्यार जाल्ल्या तूर डाळीचे प्रकरण विजिलन्सा कडेन चवकशेक दिले. मात साखर आनी चण्याची अजून चवकशी ना. सरकारान तूर डाळीची केस विजिलन्साक दिल्या आनी तपास चल्ला. साखर आनी चण्याची मात चवकशी ना, विजिलन्साकूय धाडूंक ना. 242 टन तूर डाळीचो विलो लावन काडिल्ल्या टेंडराक 4 बिडर आयल्यात. 10 टन साखरेचो विलो लावन काडिल्ल्या टेंडराक 3 बिडर. जाल्यार पेड्ड्यार साखरेचो उपेग डिस्टिलरींनी जाव येता म्हूण खात्यांतली सुत्रां सांगतात. खात्यान खंय सगळ्या गुदावांनी वचून इन्स्पेक्शन केला. पेड्ड्यार जाल्ल्या कड्डणाचेर खात्याचे सचिव अभ्यास करतात. कड्डण पेड्ड्यार करपाची आनीक प्रकरणां मेळ्ळी जाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. सध्या सगळ्यांची नजर विजिलन्साच्या चवकशेचेर. बरोबर पेड्ड्यार जाल्ली दाळ, चणे, साखर व्हरता कोण आनी तांचे करता कितें ताचेर दोळो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आदली बिग बॉस स्पर्धक बीजेपीचे सोनाली फोगटाचो खूनच भावाचो दावो. पुलीस खंय FIR करिना, तो CBI चवकशी मागता. सोनालीचो गोंयांत येवपाचो खंय प्लानूच नाशिल्लो. बरोबर आशिल्ल्यानीच तिका मारल्या. प्रकरण प्रधानमंत्र्या मेरेन व्हरतलो म्हूण सोनालीचो भाव उलयला. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस सिरियस तपास करतात. आज पोस्टमॉर्टम. आदली बिग बॉस स्पर्धक टिकटॉक स्टार हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगट मंगळारा गोंयांत आयिल्ले कडेन सोंपली. पणजूंच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत तिका हाडिल्ली. ती ब्रॉड डेड म्हूण हॉस्पिटलवाले सांगता. बॉडी मंगळारा सावन पोस्टमॉर्टमाक GMCत दवरल्या. फामील गोंयांत पावल्या. भाव म्हणटा हो खूनच. तो कॉन्स्पिरन्सी थियरी सांगता. पोस्टमार्टम तो हमें करवाना ही है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है यहाँ. हम रीपोस्टमार्टम जरूर करवाएंगे. कहाँ जी? दिल्ली एम्स. ओके. क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों नहीं है, क्यों यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी, और आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया. लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी. और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है, तो यहाँ MLA और सांसद की तो छोड़िए, कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं है. ओके. ये जी अगर इंसाफ मिले, सब कुछ फेयर हो तो यहाँ तो, लेकिन ऐसा कुछ लगता है नहीं कि यहाँ फेयर होगा. फिर आपको इधर ऐसा कुछ लगता नहीं. इधर पोस्टमार्टम किया तो आप सेटिस्फाइड नहीं रह रहे हैं? नहीं, आगे हम रीपोस्टमार्टम कराएंगे. तो पुलिस का आपको सपोर्ट नहीं है? पुलिस का सपोर्ट कहाँ है? पुलिस का सपोर्ट होता तो हमारी FIR दर्ज होती. एक छोटा ह्यूमन राइट्स वाले भी आए थे दिल्ली से, उनसे सबसे बैठ के यही बात हुई. उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर पैनल और सारा वीडियोग्राफी, आपका वीडियो
जो भी पूरा कंप्लीट आपको भी कॉपी देंगे उसकी, और यहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम है क्या दिल्ली पोस्टमार्टम? नहीं, पोस्टमार्टम सेकंड तो वहीं दिल्ली में या जहाँ भी हरियाणा में जहाँ भी। तो आप कंसर्न दे रहे हो पोस्टमार्टम के लिए? अगर आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर ही है करके, या क्या रीज़न है? वो तो हमने जैसे बॉडी देखी है तो फेस बिल्कुल ब्लू हो रखा है। काँग्रेसीचो गिरीश म्हणटा तपास सारको जावचो. We have to send a clear message to the tourism industry and to the tourists that they are visiting Goa, that Goa is a safe place. So we strongly demand with the Chief Minister that there should be a fair road and they should not interfere to compromise the investigation and the medical reports. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस सिरियसली तपास करतात. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाप्रमाणे पुलीस कितें ते करतले. गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं. डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं. प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा. प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है. इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. मोपा एअरपोर्ट संचालकाचे कचेरे खातीर नोकर भरतीक मंत्रिमंडळाचो बावटो. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाचे निर्णय सांगले. कॅबिनेट तत्वाचेर 12 स्टाफाच्या नेमणुकेकूय मान्यताय दिल्या. आता डिग्री, डिप्लोमा इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टरांक ईडीसी वरवीं मुख्यमंत्री रोजगार योजने सकल रीण मेळटलें. शेक पॉलिसीक मुजतवाड. क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन डायरेक्टर ऑफ द सिव्हिल एव्हिएशन मोपा एअरपोर्ट Authority. Chief Minister Rozgar Yojana 2020 for the engineering professionals in amendment to the notifications. CMRY Rozgar Yojana आशिल्ली तितून एक अमेंडमेंट केला इंजिनियरांक हे करपाचो. इंजिनियरां खातीरूच लोन चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना जी आशिल्ली डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स तांकां दिवपा खातीर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पेन्सेट ग्राउंड आमी 12 स्टाफाक पयर आमी 2 जाणांक अपॉइंटमेंट दिल्ली इन पुलीस डिपार्टमेंटान. नाव द 12 जाणां जे 3 जाण फाटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय एक्सपायर्ड जाल्ले एट अ टायम. अशे सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी एक सगळे अशे आशिल्ले इन सर्वीस म्हणजे सर्वीस आनी ऑन ड्युटी जे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा. अशा 12 जाणांक आमी अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लिटींग ऑल द प्रोसेस 12 जाणांक काही रिलॅक्सेशन करून ह्या 12 जाणांक दिता. आनी हेन्स फोर्थ इन सर्वीस आनी ऑन ड्युटी कोण जो एक्सपायर्ड जाता ताका वेटिंगाचेर उरचें ना. बाकीच्या सगळ्यांचे वेटिंगाचेर उरता, बट हांकां डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिली वतली. 3 वर्सांनी आमी समजून घेवपाक जाय. लोकांची कळ आमकां कळटा की सगळे खूब जाण रावल्या, नवे लॉट येतले, बाकीचे येतले, आमकां कळटा. पूण ज्यांनी घाले आनी इन्वेस्ट केले तांकां चलोवंक मेळूना न्ही. तांकां एक वाटेन 50% जरी बेनिफीट दिली, देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इनवॉल्व. ताचे खातीर समज वी हॅव टू वी कॅनॉट टेक इट फॉर एडिशनल पिरियड ऑफ 2 years. पूण 1 वर्सान एक घेवची म्हणून ताजें डिसिजन घेतिल्लें आसा. आनी 1 वर्साक एक्सटर्नल जे एडिशन मेळटलें ऑन सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स विथ अ रिवायज फी स्ट्रक्चर ते तांकां करूंक मेळटलें. सो स्टार्टींग ऑफ शेक्स इन टर्म्स ऑफ दीस इन सप्टेंबर इटसेल्फ वी कॅन स्टार्ट गिविंग देम द परमिशन्स फॉर द नेक्स्ट इयर. इतले मजगतीं व्हायट हॅट ज्युनियराचो संस्थापक आनी नॉवेलिस्ट करण बजाजाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकाराच्या रणनीती उपक्रमाचो खाशेलो सल्लागार नेमला. जेडी खात्यान अर्द काडल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. माडापय माशेलांत शशांक हळर्णकार ह्या फास्ट फूडवाल्याचेर सुरी हल्लो केलो म्हूण फोंड्या पुलिसांनी कुंभार जुवेच्या नितीन उर्फ सोमेश धावजेकार आनी विराज रावत ह्या तरणाट्यांक उखल्ले. शशांक बुधवारा राती फास्ट फूड बंद करून थंयच एका फ्रेंडा बरोबर गजाली करतालो. इतल्यान ह्या दोगांयनी येवन थंय ताचे बरोबर वाद घालो आनी सुरो तोपलो. ताचे मदीं पयलींच खंय वाद जाल्लो. आयज फोंड्यां एक FIR लॉन्च जाल्या. शशांक हळर्णकर म्हणून हो एक भुरगो जो माडापय एक फास्ट फूड सेंटर चलयता आनी ते चलयत आसतना राती तो आपले क्लोज करून वचपाक वाटेर आहलो. तेन्ना तो आपल्या फ्रेंडा कडेन उलयत उबो आहलो. त्या वेळाचेर कुंभार जुव्याचे 2 भुरगे, एक नितीन देवजेकर आनी विराज रावत, हे थंय एका गाडयेन बसून आहले आनी
सडनली हेंच्या कडेन ते आर्ग्युमेंट करपाक लागले सम प्रिवियस इश्यूज आनी त्या हळदराक असॉल्ट केलो आनी ताका एक स्टॅप केले दोनूय आरोपी अरेस्ट केले आमी सो तो कसो आसा दुसरो केल्लो ते बरें आहा गूड खंय हें घडलें सर माडापाय मार्शल तिगूय कुंभारजुव्याचे कितें दुश्मनी पयलींची बीन कितें पयलीं म्हणल्यार ते हो जो एक्यूज हो मातसो पॉप्युलर आहा जो हे चलयता तो सो हे एक्यूज हे अशे वेगाबॉन्ड टायप फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत मडगांवां बीजेपीचोच आमदार जिखतलो साश्टीत बीजेपीचो प्रभाव वाडूंक लागला म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडेक विस्वास केपें एल्टन जिखलो खरो मात पंचायत वेंचणुकेंत ताचें पॅनल खंय पडलें वेळीत बीजेपीत नव्या कार्यकर्त्यांची एंट्री वेळीत सावियो रॉड्रिगीसाचें बरें काम चल्लां म्हूण तानावडेन तोखणाय केली हें खंय मिशन साश्टी न्ही 2002 म्हणजे लास्ट निवडणूक आमी जे जिखले हांगासर ती 2002 त्या वेळाचेर आमी लास्ट निवडणूक मडगांवान जिखले आनी 2005 त्या नंतर दिगंबर बाब कामत हे पार्टी सोडून गेले आनी त्यानंतर आमी एकदांय थंय जिखूना आनी त्यामुळे ह्या वेळाचेर आमी ठरयल्लें आसा की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तान सकयलपर्यंत पानावळ करपाक जाय ऑर्गनायझेशनची सकयल बुथा पर्यंत पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा 2027 निवडणूक भारतीय जनता पार्टी कमळाच्या चिन्हाचेर येणारी विधानसभा निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टी 100% मडगांव मतदारसंघात जिखतली इतलो म्हाका विश्वास आसा केप्यां मतदारसंघा भितर आमी सामके सगळ्यांक दिसलें आमी जिखतले म्हणून पण लास्ट मिनीट आमी त्या मतदारसंघा भितर आले पण ह्या वेळाचेर पंचायत निवडणुकी भितर बाबूचे समर्थन किंवा भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक उमेदवार जे आशिल्ले त्या मतदारसंघात जिखून आयले त्यामुळे जो आमदार स्वताचो भावाक सुद्धा निवडून हाडपाक शकलो त्याचोच अर्थ की ताका म्हाका दिसता की ह्या 2022 लॉटरी लागलेल्या भशेनूच लागली ती आमी अशी ती नॉट मिशन सालसेत या आमी तो आमचो चुकीचो व्हड मिशन सालसेत अशें न्ही ते एखाद्या मतदारसंघा भितर एखादो लिडर मेळपाक जाय कारण बेजिकली वेळ्ळी मतदारसंघा भितर मॅक्झिमम आमचे मायनॉरिटी वोटींग आसा आनी त्यामुळे थंय एखादो मायनॉरिटी लिडर जर कोण फुडें सरता आसत जाल्यार ताका सपोर्ट करप आनी त्या हाच्या पर्यंत कारण ताकाय तितलीच धडपड आसूं जाय ज्या तरेन सावियो रॉड्रिगीस त्या हातूंतल्यान काम करता ताका एक धडपड आसा त्यामुळे त्या धडपडीच्या आदार ताका समर्थन करपाक जाय बरें काम जर सुरवाती पासून केलें जाल्यार लोकूय एकदां फाटल्यान उबे रावले आसत जाल्यार कदाचित ते मतदारसंघात जिखपाक शकता नावेली आमकां जिखूं जाय हें आमी 6 म्हयन्या पयलीं प्लॅन करताले आनी आमी जिखले लायटीचे खात्याचे दर एक डिव्हिजनाक 5000 स्ट्रीट लायट फिक्स्चर्स दिल्यात चवथीची तयारी म्हूण खात्या कडेन 650 मेगावॅट लायट आसा मंत्री सुदीन सांगता खंयच्याय वाठारांत स्ट्रीट लायटीची कामां जावना इंजिनियर दाखय लिपय करता आसत जाल्यार खंय सांगचें एक्शन घेता चवथीक लोकांनी जबाबदारीन लायट उजार करची म्हूण उलो Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. 650 मेगावॅट लायट आमचे कडेन आसा चवथीक लायट इतली लागना चड यूज ज्या कडेन लोक मेळत तशे लायटिंग करपाक सोदतात ती मातशी कमी करता म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमी 5000 फिक्चर्स डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा प्रत्येक डिव्हिजन वायज ज्यांचे कोणाच्यो कंप्लेनी आसा आनी एक तर म्हाका सांगचे चीफ इंजिनियराक सांगचे नाजाल्यार कंप्लेन आमची जे हे आसा नंबर ताका सांगचे येदा कदाचित जर कोणी करुना आसत कोणी कितें उलयलो इंजिनियर बी जाल्यार ताणें कंप्लेन म्हजे कडेन करची आय वील टेक इट लायटी वता ताका कारणां खूब आसा गोवा इज द ओनली स्टेट टायम टू टायम जी लायट आमी घेतात तांचे पेमेंट करतात महाराष्ट्रा तामिळनाडू राजस्थान ही सगळीं नांवां त्या सुद्दां अग्रलेखा आयल्या आनी बाकीच्या चॅनलांनी ती हाडल्या न्यूजपेपरांनी हाडल्या हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गोवा इज व्हेरी गूड एज फार एज सप्लाय ऑफ पावर कमी रेटीन पावर लोकांक दिता इंडस्ट्रीक दिता 6.2 आमची आसा तांचे जे रेट आसा 9-10 अशें आसा
आमच्या गोंयांत एकदम कमी आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.